अशो हांव सर्वेस पोरा म्हज्या बळबोशान कित्याक तूं म्हाका कुळदार नितळ जावन हांव लागलेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळ्यांक सरयताय शेळी हांव म्हजो बोस करताय तुजे दाव हांव पयस पावतना पाटी हार हिंडान दवरताय तुज्या बळबोशान कित्याक तूं म्हाका कुळदार नितळ जावंक हांव लागलेता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बोमोगच्या भवनो आनी भयणीनो, प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्यांत आमी आसा आनी जेजूच्या मरणाक जेजू आनी जुदेव मदें चलिल्लें तें संभाशण वा आर्ग्युमेंट आमी ह्या दिसांनी जुवांवच्या वांजेलांत हांव नियाळ करते आसा. जेजून साबत दिसा त्या बेतसादा तळ्या लागीं आसल्या एका व्यक्तीक गुण केल्लो. साबत मोडटा म्हणचो अपराध जेजूचेर मांडून जेजूक जिवेशी मारूंक हे जुदेव सोदतात. आनी त्या दिसा न्हू जेजू आनी जुदेवा मदें फारिजेवा मदें धार्मीक मुखेल्या मदें चलचें हें संभाशण आमी ह्या दिसांनी जुवांवच्या वांजेलांत आयकता. आनी अखेरेक होच वाद विवाद जेजूक कुर्सार व्हरून खेळायता. जेजू आपणाचें मिसांव आपणाचें व्यक्तित्व कितें म्हूण परगट करता जाल्यार तें आयकूंक तें समजूंक हे मुखेली तयार नातल्ले. जेजू आज म्हणटा, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड आनी जो कोण ह्या उजवाडान चलता तो मरण देखचो ना, तो जिवीत देखता. तेच उजवाडाक भेटोवंक आमी ह्या सकाळी फुडें हांगासर आयल्या. पवित्र युकरिस्तांत आनी उतराच्या त्या परगटणे मुखांतर तो आमकां तो उजवाड दिता. हो उजवाड स्विकार करच्याक आमची काळजां मनां आतां आमी आयती करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भोव भयणीनो सगळ्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो बोड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. जे कितें आमची ते सव आमी घेवन आयल्या तसो उडास आमी काडया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरावर्ती कृपेन तूं आमकां सगळ्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची साल आमी धरूं आनी अशें ससनाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आणि रासवट चलयता ससनाच्या ससन दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचप ते लोकांचे मलगडे आनी मनसुबेदार देखून जमत तांकां सतमानली आनी तांणी सुसानाचेर मरणाचें फर्माण मारलें. तेदना सुसानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ससनाच्या देवा, सगळे गूट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशाची म्हजे विरोध पटकरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरूंक जाय. सर्वेस्परांनी तिची बोब आयकली आनी तिका दिवशी मारूंक व्हरतले तेदनाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्रात्मा जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, ह्या स्त्रियेच्या मरणान म्हाका कांयच वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? ताचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायेलींतल्यान सारकी तपासणी करिनासतना आनी सत सारकें सोदूंक काडिनासतना इस्रायेलाचेर एका दुयेचेर मरण फर्माण मारूंक तुमी इतली पिशींगाय. मनसुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध पटकिरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगळी वेगळी थंयच परतून गेलो आनी हेर मेलगाड्यांनी दानियेलाक म्हळें, हें आमचे मोदें बस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग. कित्याक देवान तुका एका जाणट्याची स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, हांगा दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतस दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणान म्हातारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकाची केस्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीकपण मनशांक द्विशी मारिनाका अशें सर्वेस्परान म्हळें तरी तुवें आनी तिची निर्णय दिल्याय. निरापराध्याक केस्त लायल्याय आनी गुन्यांवकार सुटका दिल्याय. तर आतां सांग, आमकां खंयच्या रुखा पोंदा तीं दोगांय सांगाता आसलीं देखलीं? तांणी जाप दिली, एका बाबूल रुखा पोंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी पोट तुजेच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका कातरून तुजे 2 कुडके करतलो. तांणी तुका धाडलो आनी दुसऱ्यांक आपोवन हाडून फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं कानानाची संतत न्हय जुदाची सोबायेन तुका बोलयल्लो इस्रायल आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करूंक सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भिवून तांणी तुमची खुशी केली. पूण जुदाच्या एका दुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांगा म्हाका, खंयच्या रुखा पोंदा तीं दोगांय सांगाता आसलेलीं तुवें देखलीं? ताणें जाप दिली, सिंधू रुखा पोंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी पोट तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून 2 कुडके करूंक आनी तुमच्या दोगांयचो नाश करूंक आतां तालवार धरून रावला. तेदना थंयच जमलेल्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वासेन दवरलेल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगां मालगड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान ताची फटकिरी साक्ष तशाच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी केस्त तें आपल्या फेल्यांक लावंक सोदतेले तीच केस्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां द्विशी मारलें आनी ह्या फरी त्या दिसा एक निरापराधी जीव वाचोंक उरलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसलेच वायटाक हांव भिवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना.
पासो सरो मेळटा ती तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपूण व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता काळोखाच्या भुंयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसा तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता काळोखाच्या भुंयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय गर्द देवान म्हज्या दुस्माना उजी तुवें तयार केलाय तेलान म्हज्या माथें तूं मागताय म्हजें खोप भरून उमतता काळोखाच्या भुंयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काल हांव जियेतलो काळोखाच्या भुंयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भिवचो ना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय वंदन तुका क्रिस्ता मैने बरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता मैने बरित्राया पातक्याचें मरण म्हाका नाका आपली जिणी बदलून तांणी नवी जिणी जियेल्लें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर वंदन तुका क्रिस्ता मैने बरित्राया वंदन तुका क्रिस्ता मैने बरित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन म्हणालो हांव सुमसर असो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो फारिजेव ताका सांगूंक लागले तूं तुजेच विशयेन साक्ष दिताय तसले साक्षेक मोल ना जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें हांव म्हजेच विशयेन साक्ष दितां तरी म्हजे साक्षेक मोल आसा कित्याक हांव खंय तावन आयलां आनी खंयसर वेतां तें तुमी नेणात तुमी सैमीक दृश्टीन फैसल दितात पूण कोणाचेरय हांव फैसल दिना आनी एका वेळा फैसल दीन जाल्यारय म्हजें फैसल सारकें कित्याक हांव एकलोच ना बगाड म्हाका धाडलेलो बापूच म्हजे सांगता आसा दोग साक्षी एक संगती विशयेन एकच रितीन सांगतीत जाल्यार ते सांगतात तें खरें म्हूण तुमच्या नियमशास्त्रांतच बरोवन आसा न्ही हांव म्हजे पक्षेन साक्ष दितां म्हाका धाडलेलो बापूय म्हजे विशयेन साक्ष दिता ताणें ताका विचारलें तुजो बाप खंय आसा जेजून तांकां जाप दिली म्हाकाय तुमी वळखनात म्हज्या बापाकय वळखनात म्हाका तुमी वळखल्यात जाल्यार म्हज्या बापाकय तुमी वळखतले आसल्यात ही सर्व उतरां जेजू देवळान शिकयतना धर्मपेटे लागसर उलयलो पूण कोणेंच ताका खैद केलो ना कित्याक ताचो वेळ तेदोळ पर्यंत येवंक नातलो देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता भोवन आनी भयणीनो, आमी
प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्यांत आसा आनी ह्या 5व्या हप्त्याच्या सोमारा दिसा हर एका वर्सा आमकां दानियेलाच्या पुस्तकांतले एक आपुरबायेचें गणीत वाचूंक मेळटा. तें जावन आसा सुजान्नाची काणी. थंयसर एक लांब वाचप आसा आनी एक मोठवें वाचप आसा. जें आज आमी वाचलें तें मोठवें वाचप. पूण होमवर्क कशें तुमी घरा वचून तें सगळें वाचचें. दानियेलाचो ग्रंथ अध्याय 13 आनी ताका ताळ पुरचे तसोच एक वांजेल आसा. पृथ्वार आदारतना धरिल्ले स्त्रियेक जेजू मुखार हाडचें. पूण ह्या वर्सा आमी तो वांजेल काल वाचलो देखून आज जुआंवच्या वांजेलांतलो आनी एक वांटो आमी वाचलो. तो जावन आसा जेजून आपणाक संवसाराचो उजवाड म्हूण परगट करचें. आतां आमचो मोठवो नियाळ आयच्या पयल्या वाचपाचेर केंद्रीकृत करया. ह्या वाचपांत प्रमुख जावन 2 वर्गाचे व्यक्ती आसात. ते जावन आसात सुजान्ना आनी 2 मुनसुबेदार. इंग्लिशांत जजेस म्हणटा वा न्यायकर्त. लोकांक न्याय दिवचें तांचें काम. शिकिल्ले मनीस, जणारी मनीस, लोकांक सत कितें, फोट कितें, सारकें कितें, वायट कितें म्हूण दाखोवचें मनीस. आनी तांचे विशयेंत उलोवन पवित्र पुस्तक म्हणटा की तांणी आपलें कोशेड काडून कुशीक दवरलें. पळय आपुरबायेचें उतरां. तांणी आपलें कोशेड काडून कुशीक दवरलें. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. कितें गजाल. बाबिलोनांत जोआकीम नांवाचो एकलो मनीस आसलो. तो एकलो ग्रेस्त मनीस आनी ताची बायल सुजान्ना. ती एक सोबीत सुंदर चली. आनी ह्या जोआकीमाच्या घराच त्या हळ्ळेचे आपणाचे तक्रार घेवन थंयसर येताले. आनी आयिल्ल्या वेळार हे 2 न्यायकर्त ताच्या घरा रावून न्याय तीर्मान दिताले. आनी अशें ते तांचें काम करनासतना तांची दिश्ट ह्या सोबीत चलये वयर सुजान्ना वयर पडटा. आनी तिचे लागीं ते पृथ्वार करूंक एका थळणेंत सांपडटात. आतां थळणी आयिल्ल्या वेळार तांणी कितें केलें म्हणून ही 3 वाक्यां सांगतात. कितें केलें तांणी आपलें कोशेड काडून कुशीक दवरलें. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. भोव न्हू बडिनो. हर एकल्याक थळणी येता. जेजूके आयले. ह्या प्राचीत काळाच्या पयल्या आयतारा दीस जेजूच्या थळण्या विशयेंत आमी नियाळ केलो. जेजून थळणी आयिल्ल्या वेळार कितें केलें आनी ह्या न्यायकर्तांनी थळणी आयिल्ल्या वेळार कितें केलें आनी अशें आमकां थळणी आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करयेत म्हूण समजून घेवं येता. थळणी आयिल्ली म्हणटना तें पातक जायना. पूण ती थळणी आयिल्ल्या वेळार आमी कितें ताका रेस्पॉन्स दिता, कशें आमी स्पंदन करता, ताचेर हुंदून आसा आमची करणी. भोव न्हू बडिनो. देवाचें उतर म्हणटा की आपणाचें कोशेड काडून कुशीक दवरलें. कित्याक कोशेड केदाळय आमकां कांत येता. आमकां कितें वायट कितें बरें म्हूण सांगता. आनी हें कोशेड जावन आसा देवाचो ताळो. पूण हांणी कितें केलें तें कोशेड काडून कोणशाक दवरलें. देवाचो ताळो कोशेड्डा मुखांत जें कितें तूं करूंक वेताय तें सारकें न्हय म्हूण सांगता जाल्यार त्या ताळ्याक ताणें आपणाचे कान बंद केले. आनी उपरांत म्हणटा
तांणी सर्गाक दिस्त लायना जावच्याक आपले दोळे वळायले. आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणालो, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सोलचो ना, बगर जिविताचो उजवाड तांकां मेळटलो. पळया, ही मुनसुबेदार देवाक पळोवच्या बदलाक, सर्गाक पळोवच्या बदलाक ते धरणीक पळोवंक लागले. आनी अशें काळोखान ते सरले आनी जिवितान चलचे बदलाक ते मरणा कुशीन मेट काडी लागले. आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी समजता तांणी केल्ल्या पथकाक कसली शिक्षा तांकां मेळ्ळी गे म्हूण. दोगी मरण पावले. आतां ह्या वाचपांत आनी एक पात्रधारी आसा, तें जावन आसा सुजान्ना. निरापराधी स्त्री, देवबिरांतीची स्त्री, भक्तिवंत तिची आवय बापूय, आनी तिचेर निरापराधपणान बदलाम घाल्ल्या वेळार ती कितें करता तें आमकां ह्याच वाचपांत आयकूंक मेळटा. तिणें रडत आपले दोळे सर्गाक उबारले. पळय, थंयसर त्या न्यायकर्त्यांनी दोळे सर्गार तावन काडले, पूण हांगासर ही स्त्री कितें करता, सर्गाक आपले दोळे उबारता, कित्याक तिचें काळीज सर्वेस्पराचेर तीर विश्वासून दवरून आसलें. तर मग भोवन न्ही भयणीनो, तळण्याचेर जैत व्हरच्याक, जिविताचे वाटेन चलच्याक आमचे दोळे सदांच देवाचेर वा सर्गाचेर कंचोवया. कित्याक थंय तावन येता मार्गदर्शन, थंय तावन येता उजवाड, थंय तावन येता आमच्या जिविताक प्रेरण. आनी आखरेक आमी समजून घेवचे प्रमाणे सुजान्नाक नीत मेळटा दानियेला मुखांतर आनी तिचो जीव वांचता. जर आमी जिविताचे वाटेन चलोवंक जाय जाल्यार आमकां येवच्या ल्हान ल्हान थळण्याचेर आमी जैत व्हरचें जाल्यार खंडीत जावन ह्या सुजान्ना भशेन आमची दिश्ट सर्गाक पंचोवन दवरूंक जाय. आमच्या कोशेर्दाच्या ताळ्याक आमी आयकूंक जाय आनी त्या प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक जाय. ही कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेच येवकरिस्तांतल्या जेजूतावन मागून घेवया. Give ayam kaliko tu siapa yang terang manundayin gityo Bapa ang samogala Silvis pora deva Resnara semerbitau Tuhan undo gowaso musyawauran kelo Pritu mento dilo भोवन आनी भयणीनो, आमी भेटूंचे हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेव. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कची परब संभ्रमूंक आमी तुजीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीत काळाचे दंडवणेचो फळ कसो आमची नितळ जाल्लीं काळजां तुका आमी संतोशान भेटयशीं कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वश आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली ताचे महिमेची वाकणणी आपल्या कुर्साच्या उत्तरावर्त्या बळान जिजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती आनंदान आमी ताची स्तुती करता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उमसर्गी तुका आजय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उमसर्गी तुका आजय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोंसुंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, tuझे मरण आम्ही समरता तुझे जीवन पो आम्ही परगळता तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अग्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुवंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा लुईस पीटर पॉल आमचे गोवळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रेतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरी देवाचे मेय संगती भाग्यवन सुजय ती सोपोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांचो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं तियास जेजू वरवीं तियास जेजू संगता तियास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen.
सदांच आमची दिश्ट सरगार तशें देवाचेर कोंसून उरच्याक त्याच देवाचो आदार मागून जेजून शिकिल्लें मागणें सांगता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिताव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हणजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपोणे लाभलेली सुभागी. सुम्या तूं भितरवचे बाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus, tu es casa, tu es, bidar korum tu es, tu somoraya, tu ka rakon rahulya, lagi Saunasan usman Kalo pestaurau so Mona kalo nirau Aman chivit labong so Uswar fangkan chivit labay Sergini wasak pawan Uswar pangkay Shivit labay Sergini wasak pawan Jesu tuye karsa
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या संस्कारावरवीं तुवें आमकां बळ दिलाय. ह्या बळान आमच्या वायट वंदवण्याचेर झुजतेल्या आनी आमचे आत्मे नितळ सांबाळतेल्या मन भास दिता. अशी जेजूचो पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावोशी कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद कलो. वसनीय क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मुसोशी जावच्या कुशी बोलताय. घे सुसो पाटलाव कर मोसो. आसात माटी गोल्या गोडे सुपण्या. पुन्हा म्हाका सुवार वस्तीकच्या. मुसोशी जावच्या कुशी बोलताय. घे सुसो पाटलाव कर मोसो. मोहर पुत्रा सोमे आमकां बरे आशीर्वाद आमकां. बागीन क्रिस्ताचे कुरबायेनीवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.